मडगांव पुलिसांनी एकल्याक रेल्वे स्टेशनार 9 लाखां सयत धरलो। ताचे कडच्यान 3 मोबायलूय जप्त केल्यात। धरला तो जसुद्दीन अख्तर लश्कर। मेंगळूर सावन एकल्यान ताचे आड चोरी करून पळा म्हूण कंप्लेन केल्ली। तो मडगांव ट्रेनीन येता म्हूण इंपूड आयले उपरांत पुलिसांनी थंय ट्रॅप लायिल्लो। मेंगळूरात कंप्लेन करपी महमूद इस्माईल बावा लश्कराक मेंगळूर पुलिसां कडेन दितले। मेंगळूर नॉर्थ पुलिस कर्नाटक हांचे कडच्यान आमकां एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की तांचे एरियेंत 9 लाखांची चोरी जाल्या म्हणून आनीक सस्पेक्ट आसा तो बाय ट्रेन गोंयांत पावला। त्या प्रमाणे मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर आमी पाळत दवरली आनी आमच्या स्टाफान एक जसुद्दीन अख्तर लश्कर ह्या मनशाक ताब्यात घेतलो। ताजे कडच्यान 9 लाख रुपया आनी 3 मोबायल फोन आमी अटॅच केल्या। ह्या संबंधान मोहम्मद इस्माईल बावा ह्या मनशान नॉर्थ मेंगलोर पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन दिल्या। ह्या मनशाक आमी अरेस्ट करून नंतर मुखावेल्या इन्व्हेस्टिगेशनाक मेंगलोर पुलिसांक दिले। पैसे रिकवर केले त्याचे 9 लाख रुपया केल्या। कितले जाणां अरेस्ट केला सध्या? एकट्याक ह्या हातूंत आमचो एकटो हवालदार विन्स्टन आराउज, वेंकट आनीक विराज देसाई आनी एक समीर शेख अशे 4 पुलिसांनी ही कारवाई केली। काल सांजे देमानी कुंकळ्या आनीक एक मेल्लो माकड मेळ्ळो। फाटल्या म्हयन्यांत ह्याच वाठारांत आनीक एक मेल्लो माकड मेळिल्लो। माकड कसो मेला ते अजून कळिल्ले ना। राना खात्यान माकडाक पोस्टमार्टमाक व्हेला। ह्या वाठारांतल्या लोकांक मात आतां KFD दुयेसाचो भंय पडला। आतां मेरेन गोंयांत ना म्हळ्यार 7-8 लोक ह्या दुयेसान सोंपल्यात, चडशे 70 वाठारांत। घेऊ एक ब्रेक।